लेवीशास्त्र चॅप्टर 27 पुरवण दोर आनी मोलावणी मुनीस इस्रायल पोरजेन पाळचे खातीर सर्वेस्परान मोइजेसाक हे कायदे दिले. एक आंगवण पाळचे खातीर कोणूय एका मनशाक सर्वेस्पराक भेटयला आसत ह्या मनशाक सोडून घेवं येता. मंदिराचे दर आसा त्या प्रमाणे हे दुडू फारीक करूंक जाय. जाणट्या दादल्याक 20 ते 60 वर्सां पर्यंत रुपयाचे 50 शेकेल, म्हातारे बायलेक रुपयाचे 30 शेकेल, तरणे धाकट्याक पुरुस 5 ते 20 वर्सांच्या दादल्याक रुपयाचे 20 शेकेल, 5 ते 20 वर्सांचे अस्तोरेक रुपयाचे 10 शेकेल, पुरुस भुरग्याक 5 वर्सां सकयल रुपयाचे 5 शेकेल, स्त्री भुरग्याक रुपयाचे 3 शेकेल, 7 वर्सां वयर दादल्याक रुपयाचे 15 शेकेल, 7 वर्सां वयर अस्तोरेक रुपयाचे 10 शेकेल. आंगवण केल्ली तो मनीस चड गरीब जायत आनी थारायलोलें मोल ताच्यान फारीक करूंक जायना ह्या मनशाक याज्ञिकाशी हाडचो आनी याज्ञीक ताची तांक पळोवन तें मोल सोकला दिवं येतलो. मोनजाती ती आंगवण एका जनावरा विशीं जायत जाल्यार तें सर्वेस्पराक केल्लें दान देणें पवीत जावन आसा. ह्या खातीर आंगवण केल्ल्या ताच्यान दुसरें जानवर ताचे बदलेक दिवंक जायना. अशें करीत जाल्यार दोनूय जनावरां सर्वेस्पराचीं. पूण ती आंगवण रिती प्रमाणे अशुद्ध जनावरां विशीं जायत जाल्यार हें दान देणें सर्वेस्पर मानून घेयना. देखून त्या जनावराक तो याज्ञिकाशी हाडटलो. याज्ञीक त्या जनावराचें मोल थारावन घेतलो आनी जें याज्ञीक थारायता तें ताणें फारीक करचें. तो मनीस तें जनावर विकतें घेवंक सोदीत जाल्यार ताणें ताचें मोल आनी हाचो 5वो वांटो फारीक करचें. घरां कोणूय एकलो आपलें घर सर्वेस्पराक भेटयता तेन्ना याज्ञीक त्या घराचें वायट बरें पळोवन मोल थारयतलो आनी तो थारायता तें ताचें मोल जातलें. पूण तो मनीस आपलें घर विकतें घेवंक सोदीत ताणें ताचें मोल आनी हाचो एक 5वो वांटो फारीक करचें. शेतां जर एका मनशान सर्वेस्पराक आपले जमनीचो कुडको भेटयला, ताणें त्या कुडक्याक कितें बी लागता त्या मापान मोल थारावचें आनी त्या बियाची दर एक ओमेर जोवाचें मोल 50 शेकेल सुटकेचें वरोस वचना फुडें तोय भेटवणी कोत्ता जाल्यार ताणें सगळें मोल फारीक करचें. पूण त्या उपरांत जाल्यार याज्ञीक कितलीं वर्सां सुट्टेक उरल्यान त्या प्रमाणे तें मोल थारायतलो. पूण तो मनीस तें शेत परत घेवंक सोदता जाल्यार ताचें मोल आनी हाचो एक 5वो वांटो फारीक करचें. तो सर्वेस्परा थावन परत घेवचेक आदींच दुसऱ्याक विकता जाल्यार ताका परत घेवचो हक्क मेळना ना. फुडलें सुटकेचें वरोस येता तेन्ना ती सर्वांकाल सर्वेस्पराची जमीन जातली. ती याज्ञिकाक पडटली. एका मनशान विकतें घेतलोलें शेत सर्वेस्पराक तें भेटयता जाल्यार सुटकेच्या वर्साक कितलीं वर्सां उरल्यान त्या प्रमाणे याज्ञीक ताचें मोल थारायतलो आनी ताणें त्याच दिसा तें फारीक करूंक जाय आनी तें दुडू सर्वेस्पराचें. फुडलें सुटकेचें वरोस येता तेन्ना पयल्या दोनयाक वो ताचे संस्थीक तें वेतलें. मोल मंदिराची दर आसा त्या प्रमाणे थारावन घेवचें. सुटका दिवचें खेरीत नेम मालगड्याचें. एका जनावराचें पयलें पोर तें सर्वेस्पराचेंच जावन कोणाच्यान तें सर्वेस्पराक एक खोशेचें दान करूंक जायना. पाडकुलो, मेंढुरलो आनी बोकुडलो हे सगळे सर्वेस्पराचे. पूण अशुद्ध जनावराचो मालगडो थारायलोल्या मोलाक आनी हाचे एका 5व्याक
तो विकतो घेवचो. थारायलोल्या मोलाक दुसऱ्या कोणाकूय तो विकूं येत. ओटी विरेत भेटयलेल्या वस्तूंची सुटका. तर प्रस्ताव नासतना कोणेय एकल्यान मनशाक जावं जानवराक वा जमीन सर्वेस्पराक भेटयलां जाल्यार तें परत घेवंक जायना. तें सर्वांकाल सर्वेस्पराचें. मनशाक लेगून परत घेवंक जायना. ताचो जीव काडूंक जाय. दाव्या वांट्याची सुटका. जमनीक पिकता ताचो ओरोव जावं फळांक एक दावो वांटो सर्वेस्पराचो. कोणीय एकलो तें परत घेवंक सोदता जाल्यार ताणें थारायलेलें मोल आनी हाचो 1/5 फारीक करचो. 10 एक पोसलोलें जानवर दोनयाचें. जनावरांचो हिशोब कोत्तात तेन्ना तांचो 1/10 वांटो सर्वेस्पराक. हो हिशोब कोत्ताना दोनयाच्यान बोरीं आपणाक दवरूंक जायना वो एकाक दुसऱ्याची बदली करूं नजो. हे पोरी बदली आनी बदललां तें दोनूय सर्वेस्पराचीं आनी तीं परत घेवंक जायना. सर्वेस्परान सिनाय दोंगरार मोइसेसाक हे कायदे दिले. देवाचें उतर हें.